म्हजें नांव तुळशीदास, म्हजे बापायचें नांव हरी, आडनांव नायक, तुळशीदास हरी नायक. नमस्कार. चवथीक सद्या थोडेच दीस उरल्यान चवथ म्हणटकीर आमकां मेन गजाल आमची तकलेन येता म्हणटी गणपतीची मुर्ती. गणपतीची मुर्ती शिवाय चवथ जायना आनी तेजे खातीर आमी फातोर्डा चंद्रवाडा हांगासर एका चित्रशाळेन येयल्ले जाणून घेवपाक की हांगा जी मुर्ती कशी आसता, कलर कसो करप, ते कलर कशे करतात, मागीर मुर्तेक मातयेचो वापर कसो करतात आनी हे सगळें जाणून घेवपा खातीर आमी हांगा एका चित्रशाळेन येयल्ले आनी त्या चित्रशाळेचें नांव म्हणटा तें सर्वांग सुंदर चित्रशाळा आनी ही चित्रशाळा आसा चंद्रवाडा फातोर्डा हांगा. आनी आमी हांगासर जे आमचे कलाकार आसा आमी तेंचे कडेन इंटरेक्ट करतले आनी तेंचे कडल्यान जाणून घेतले की ते कशी मुर्ती करतात, गणपतीचो मुर्तीचो आकार कसो आसपाक जाय, मागीर जे शास्त्रा प्रमाणे बाकीची गजाली कशी आसपाक जाय हे सगळें आमी तेंचे कडल्यान जाणून घेतले. तुमी ही चित्रशाळा आसा ती तुमी केन्ना स्टार्ट केल्ली आनी तुमी कशी तुमी मुर्तीकार जाले? म्हजी चित्रशाळा अशें म्हणून जालीच ना ती पयलीं. हांव 8 वर्सांचो आसतना म्हाका मातयेन चित्र कशें करपाची, गणपती कशें करता, शाळेन वचून बसतालो हांव आनी पळयतालो ते बरी मुर्ती करतात आनी ह्या मुर्तीचेर बरो गणपतीचो आकार दिवन हे सुंदर मुर्ती घडयतात ती म्हजे कडेन कित्याक जायना, ते म्हजे भशेन मनीसच न्ही अशें मनान म्हजी एक हें जाली. आनी हांवें कितें करप, ती माती हाडप थोडी आनी मुर्ती करप घरा कडेन. तुका सांगता म्हणजे ती अशी हें जाली की म्हजी आवय जी आशिल्ली काय ना, आमी इस्कॉला वता, हांव आनी म्हजो भाव शशिकांत नायक, तो व्हडलो म्हज्या आनी आमी दोगूय शाळेन वताले. तेन्ना दांडी मारप आनी चित्रशाळेक वचून बसप. खंय गेल्लो चित्रशाळेक वचून चित्रशाळेन मरता, मातयेंत खातलो अशें म्हणून आवय म्हणटाली म्हाका. पण घडटा घडेल ते प्रमाण हांवें कितें आसा, हांवें जें कितें पळय तुमकां सांगता न्ही, कोर्टान जशें पळय सांगता सत्यमेव जयते, तशेंच हांव ह्या गणपती व्हरून तुमकां सांगता की जे म्हज्या जिवनांत, म्हजो बापूय चित्रकार न्ही, कोणूच घरान चित्रकार जालो ना. हांव रेल्वे कर्मचारी. 1959 1 डिसेंबर 1959 हांव रेल्वेन जॉयन जालो, WIP रेल्वे, वेस्ट इंडिया पुर्तुगेज रेल्वेन. तेन्ना गणपती चित्रशाळेंतल्यान दुसऱ्यांनी हाडटा, पूण हांव रंगोवन हाडटालो आनी ताजे बरोबर तांचेय बी गणपती हांव रंगयतालो. आनी कितें आसा, तांकां ते म्हगेले हाचे बरो रंगयता मरे तूं, आमगेले रंगय ते ताजो उपभोग ते घेताले. पूण तांचे कडेन एक सहानुभूती पयशाची केन्नाच घेतली ना आनी हांवें ती अपेक्षाय धरली ना. म्हजो हात इतलो हें करत गेलो. थंय रंगयता आसतना म्हजो जेन्ना मुर्ती हाडटालो तेन्ना हांव पयशे दिवन हाडटा. तेन्ना ₹2.5 ₹2 गणपतीची हें तेन्ना सबायकी आशिल्ली, अशी आशिल्ली. ह्या वेळार हांवें माती ती करपाक लागली. पूण तुमकां सांगता, पयलींच्या कलाकाराक ती सहानुभूती नाशिल्ली की दुसऱ्याक ती कला दिवची म्हणून आपले भितरच आसताले. हे काही कलाकाराक एखादें वायट दिसतलें, पयलींचे कलाकार जाय म्हजी कला दुसऱ्याक कितें. पण आतां हांव अभिमानान सांगता की आमची कला आमी सगळ्या शाळांनी, आज पॉप्युलर हायस्कूल आसा, मॉडेल हायस्कूल आसा, आमचे हे भाटीकाराचे आसा, जोसेफ हायस्कूल आसा, अशे हे कोंकणी भाशा मंडळाचे भुरगीं येतात, अशी कितलींची आदर्श वनिता विद्यालयाची भुरगीं येतात, तांकां हांव मार्गदर्शन करता. मनांत हेतू इतलोच की गोंयान आमी कलाकार, कलेचे अभिमानी आनी खरेंच नाम नजर आसता त्यात गोंयचे कलाकाराक आज नाम आता. पूण जी वचून तांणे प्रयत्न केले जायत तांचो हात धरपी आज कोणूच ना. हांव काल पळयत येता अशे अत्यंत खूब कलाकार जावन गेले, नांवां नवे केले, कसले नाम तेंगेले, ते कलाकार. ह्या मातीन हे गूण आसा, कळ्ळें. पूण एक अशें जालें, ती निमित्त अशें हांव गणपती हाडटालो. त्या वेळार एक म्हणजे जेन्ना 1964 म्हजें लग्न जालें, माजोड्ड्या ट्रान्सफर आयलो, थंय एक शेट गणपती करता, त्या शेटीच्या सोनाराचेच गणपती करतालो, वामन शेट लोटलेकर म्हणून, जाणटो मनीस. आनी ताजो पूत जो आशिल्लो तुकाराम, तो
म्हजो सामको दोस्त आशिल्लो आनी म्हजे लग्नाचो मणी सुद्दां ताणेंच बांदिल्लो तेन्ना 98 रुपये पावन तेन्ना अकस्मात तो 7 गणपती करतालो न्हू ते पेड्ड्यार जालो देवान ताची आठवण केली तेन्ना पुताक तो यायला कितें करूं कितें करूं कितें करूं मामन दाद गेलो मरे आतां 7 गणपती कशें हें करूं ही सुरवात म्हणटकीर हांवें वळत्रे मडगांव 2 शाळा आसात 2 शाळेंतली म्हणल्यार 3 आनी 4 7 गणपती घे आनी दी आनी ते सोनार लोकांकच दितालो तो करतालो त्या गेलेच करतालो गणपती तुका सांगता बायलेच्या म्हजे जिबेचेर आनी हो म्हजे व्हडलो मुगेलो प्रवीण पोटान हें जाता आसतना म्हणलें बायले चट्ट करून जिबेचेर बसले म्हणलें कितें तूं आमचो गणपती थंय करता रंगयता आनी हाडटा तागेले 7 गणपती करून दिवपाक कितें जाला कर आनी ते रेल्वे क्वॉर्टर्स टायप 1 क्वॉर्टर कितले करून लावन थंय दवरताले अशे परिस्थितीन येताले आनी हो म्हाका कितें तरी जालें एक म्हाका आवड आशिल्ली करपाची आनी हे म्हजे जिबेचेर कोण बसता आनी हांवें कितें केलें बरें तर म्हणलें तूं वच आनी मातयेची गुळी ह्याचे गुळी ते हाड हे खंयच्या वर्साक आतां हां हे खंयच्या वर्साक 1965 1965 तुमी तेन्ना पयलो हय थंयच्यान गणपतीची सुरवात जाली काय 7 गणपती हांवें केले 7 गणपती करतकीर अरे वामनदाद गेलो मरे गणपती कोणें केले बरें जालें मरे बरें जाल्यात तुका सांगता ते सिद्धिविनायक बरोच आसता दुसरे वर्सा 13 गणपती जाले तिसरे वर्सा 25 गणपती जाले म्हाका कर म्हाका तूं बरें करता हें तर हांव तर क्रेडीट दितात हांव कलाकार म्हणून हांव मिरयना आनी हांव सादो मनीस हांव झिरो कलाकार म्हाका लोकांनी केला लोकांच्या आशिर्वादान लोकांच्या आनी हांव फुडें पावलां मारीत रावता आनी ह्या पवित्रतेचेर आज येदे व्हडले हाजेर जाले मनान विचार असो येतालो देवा म्हजी वडिलोपार्जीत ह्या न्ही म्हजे फाटल्यान कोण चलयतलो पण सर्वश्रेष्ठ म्हजो एकदंतम शिल्पकर्णम गजवदनम चतुर्भुजम म्हजे भुरग्याक फायन आर्ट्स व्हडल्या चल्यान म्हगेलें फायन आर्ट्स केली दुसऱ्या चल्यांनी म्हजी फायन आर्ट्स केली 5 वर्साची हे कोर्स आनी तांच्या मनान कितें आयलें म्हूण कोण जाणा ताणें हे फुडाकार घेवन आतां मुखार येयलें म्हज्या हातून म्हगेले 6 कर्मचारी आसताले भायले लोकांक घेवन हांव गणपती रेखरे सगळे मातयेची माती कशी धाडावप ती साक्षान कशी घालप आनी मुर्ती कशी घालप हें म्हाका इल्लें इल्लें लक्षान आयलें हात म्हजो सुदारत गेलो आनी कशें घडलें हांव नको कोणाची तरी कृपा ही कळ्ळें हांव नकळो आशिल्लो हांव मुर्तीकार आनी म्हाका मुर्तीकार म्हणून बरोवपाचें गना मूर्तिकारा कलाकाराचें कौतुक करता जो कलाकार आज नामवंत आपले स्वता कला पळय ताच्या हें करता म्हणून हांव कलेचे रुपान गोंयचे कलाकारांक चड पण खंत जालो इतलो आतां वेवसाय म्हणून जालो हो रेडीमेड बरे घरान आज कुंभारवाड्या मया सारकेल्या आज थोड्या शाळेंनी येतात सावंतवाडी ते अर्थान पेडण्या ते मालवण अशे गांवांनी आज चित्रशाळेंत मातयेचे करतात तुमची चित्रशाळेन जे लोक येतात ते आतां खंयच्यान येतात खंयच्यान म्हणल्यार वास्कोच्यान येतात रेवणेच्यान येतात तुका सांगता माबोर हॉटेलांतल्यान येतात थंय एक गणपती आमगेलो वता अमेरिकेक सुद्दां एक व्यक्ती व्हरता गणपती ते अमेरिकेक ते कशें व्हरता जाणा अशें तुका सांगता वास्को शिरोड्या पणजे कळ्ळें हांगा माशेल अशें प्रत्येक ठिकाणी भायर रिवण आनी हे ते सगळे गाते हांगा मोरिडा कांसावले मोरिडा ह्या जाग्याचेर आज म्हगेले गणपती हे जातात ते कित्याक जातायत लोकांक तें बरें दिसता हांवें केन्ना आज पर्यंत म्हजे कितले जिवन कळेचे मित्र आसात म्हजे बरे मागते हांवें सांगलें म्हगेलो गणपती व्हर रे हांव तुका दिता म्हळ्यार केन्ना व्हरतले पण ना हांवें सांगलें परंपरा तोडू नाकात त्या जाग्यार आसा थंय व्हरात गणपती तो हें करना केन्नाच हांवें सांगूं ना आनी भुरग्याय म्हजे केन्ना सांगनात म्हगेले व्हर लोकांक आवडीन हें मुखार गेलां लोकांच्या आवडीन हे मुर्ती जाल्यात म्हजे न्ही म्हाका फक्त ताणें प्रोत्साहन दिलां आनी म्हजे हात मुखार गेल्यात इतलेंच हांवें केलां हांवें कितें उजवाड घालना हांव कसलो कारागीर
हांव कसलो कारागीर सांग. नामांव कारागीर हांव समजना. कित्याक बरे बरे कारागीर आसात, व्हडले व्हडले स्टॅच्यू करणारे आहात गोंयांत आमचे आसा. पर्रीकराचो हें केलो, बांदोडकाराचो हें केलो, तेय बरे बरे कलाकार. बरोबर. हय. हांव गणपती करता म्हण हांव कारागीर. फक्त गणपती हे म्हज्या हातान करून घेता. कळ्ळें. म्हणून हांवें म्हणलां सत्यमेव जयते. हांव हें तुका सांगता. हें कित्याक हे गणपती हे आराध्य दैवत. हाजे कडेन केन्नाच हें चलचें ना, गर्व म्हणलें ना, खालतीपणान. कित्याक आनी हें भाग्य म्हाका लोकांच्या आदाराचेर मेळ्ळें. लोकांच्या दृश्टीन हांव मुर्तीकार म्हणून हें आसा. पूण स्वता तर विचारची हांव सादो मनीस. ही सेवा म्हारगाय वाडटा. सगळे येता 2.5 रुपयांनी गणपती, 1.25 रुपयांनी गणपती. त्या वेळार हांव दिवपी लोकांक अजून परिस्थिती जाय रे म्हजे कडेन इतले आसात वर. अजून सुद्दां म्हजे चित्रशाळे भुरगे माती मागूं येतात. माती खंय आसा. कालूच पयर माती घालो. अशे कितलेशे लोक येतात भुरगे. बाबा कॉलेजीन तांकां अमकें कर म्हूण सांगलां, शाळेन तांकां माती दी. हांव दितां. कितले पयशे कितें घेवं तांचे कडेन हांव पयशे सांग. बाबा हाजो आशिर्वाद घेयात तुमी, बरे कलाकार जायात हें सांगलां. कळ्ळें. प्रत्येक घरान न्ही एक एक कलाकार जल्माक येवपाक जाय. ही मुर्ती तांच्या घरान घडपाक जाय. तरच हाका आळो पडटलो. हें जायना. गव्हर्मेंट सांगता प्लास्टर ऑफ पॅरिसाक गणपती बंद. खंय आसा प्लास्टर ऑफ पॅरिसाक गणपती. आज पळय, आज मुंबय सारकिल्या व्हडले व्हडले कारखाने आज आसात. तो धंदो तांचो धंदो जावन आसा. तो बंद करपाक व्हडली व्हडली मुर्ती आहा. लालबाग पळय तूं, खंयचे पळय, खंयचे गणपती पळय, सगळे पेवपीचे व्हडले व्हडले हांव भोंवलां. अमरापूर गेलां, पेण गेलां, कळ्ळें. सगळे कडेन हांव भोंवलां. सावंतवाडी हांगा पेडण्या बिण्या सगळे कडेन पळयलां. कळ्ळें. भोंवना आसा खंयच ना. सगळे थंय गणपती व्हडले व्हडले मळे आसा. आमी गणपती हांगा कसले शाळा कांय न्ही. 400-500 हजारांनी वर्स अनंत चतुर्थीचे हें करतात. आनी सुरवात अनंताचे ते म्हूर्त करून वर्सभर तांचे पट अशें. प्लास्टराचे बंदी घाल म्हणटात ते तांचो हे वता. पूण बंदी घालून कितें करतले. पूण प्लास्टराचो जेन्ना करतात, प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचो, तो उदकान विरगळना आनी जेका लागून तो तशीच उरता. ना माती घातली म्हणटा ती विरगळोन वयता. हाजो अर्थ कितें हांव सांगता. गणपती हो पार्वतीच्या आशिर्वादान चिखलाचोच जाला. म्हणजे आराध्य दैवत जाय आशिल्लें. त्रैलोक्याचो धनी कोण, ताका कांयच जायना म्हणून हे पार्वतीन हें केलं. तपश्चर्या करून तिका वर जायना हो चिखल आज हांगा जाला आनी ताका राखण दवरचें. हे कथासार सांगता. जेन्ना तो महादेव येता, महादेव ताका खबर ना तूं कोणालो तें तूं कित्याक जाय. आपणा आज्ञा पायलो. आवयचें नांव तें तूं कित्याक जाय. तो पळय बशिल्लो आज्ञाधारक. ताणें तें शीर उडयलें आनी तें शीर गगनांत गेलें. मागीर ताका सगळे शिवगणाक धाडून ताणें हें जालें. हे हत्याचें तोंड तकलें. आनी हें आराध्य दैवत म्हणजे मेल्यार गेल्यार जाल्यार सगळे कडेन गणपतीचे श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः म्हणून कार्य सिद्धीक वचना. कळ्ळें. खंयची हें कर, लग्न जावं, विघ्न जावं, कसाय जावं, थंय ताजें नांव पयलीं म्हणून हें आराध्य दैवत. आनी हांव सांगूं हाजे कडेन कितें तरी येता. हांव रेल्वे कर्मचारी. 1959 1959 WIP जॉयन जालो. प्रमोशनां घेतली आनी 65तल्यान ही गणपतीची सेवा म्हणून म्हज्या हातान आज घडून आयली. लीव घेतालो. कॉपरेशन जालें म्हाका ऑफिसर. नायक यू वील टेक लॉंग लीव नो अशें म्हाका ऑफिसर जाताले. आनी हें करताले, सांगताले, लीव दिताले. 15 दीस कॅज्युअल लीव, ऑन लीव 30 days आनी सीक लीव डॉक्टर साहेब कीप इन सीक लिस्ट हांव सांगतालो, दवरताले. आय वॉन्ट टू प्रिपेर द गणपती आयडल. आनी आतां मद्रासी लोक हे सुद्दां करतात. आतां ओले गणपती आतां करता. आतां वय आसा 83. 4/12/1941 म्हगेलो सद्या तुमची वय 83 आसा. 83 आतां डिसेंबरान काबार जातली 83. आनी कितलीं वर्सां म्हजे कडल्यान तो सेवा करून घेतलो हांव नकळो. पूण कशी स्फूर्ती येता, कसो भार येता हांव नकळो. भूक लागना, ताल लागना, न्हीद येना. गणपती जावपाक जाय. आतांच भुरग्याचें नांव तापलां, म्हणल्यार पुताचें तापलां. रेखणी करता कर. म्हाका त्या वेळार तें जाय.
हें मताचो म्हणे लोकांनी त्या हाका नांव दवरूंक जायना आनी म्हजी चित्रशाळें नांव केन्ना कोणें तुमगेले बरें तें असलें तसलें आनी तें म्हाका नाका कळ्ळें. सिद्धिविनायक नांवार म्हजे हाका कोणाचो बॅड रिमार्क केलो चुकलें हांव पांय पडपी तें सुदारपाचो प्रयत्न खरें कितें येता तें. आतां ही मुर्ती जी आसा हांवें पळयलां की तिका दोनी पळय गणपतीची कशें आसता की एक दांत मोडलेलो आसता हेका दोनी दांत सारके आसा हेजी कशी मुर्तीची अशें कितें. बरो प्रश्न विचारलो. दगडू हलवाई पळयलो न्ही पुण्यांत. हय तो दगडू शेट हलवाई ताणें तो गणपती हें केल्लो आनी लोकमान्य टिळकान एकता वेळार लोक हिंदू एकता सगळे धर्मीक लोक थंय येतात ते हाजे वेळार स्वातंत्र्याच्या वेळार हें जाल्लें त्या वेळार त्या गणपतीची हें जाली आनी आतां तो श्रीमंत गणपती एकदंतम शूर्पकर्णम चतुर्भुजम गजवदनम सिद्धिविनायक आज मांडी घालून त्यो तें तोंड वेगळें हें तोंड हें पळय हो गणपती. हो गणपती हाका गोकाक गणपती म्हणटा. हो गोकाक म्हणून आप्पाराव म्हणून एक सुतार आशिल्लो तो सुंदर मुर्तीकार बालपणांत ते येताले आनी हीच अवधी ह्या म्हज्या मनांत स्फूर्ती आयली. मुर्तीची कितें नांव म्हणलें तुमी. गोकाक गांवान गोकाक कुन्नूर बागेवाडी गोकाक बेळगांव साकून फुडें गेल्यार पाचापूर सुळडाल सुळेबावी मागीर गोकाक थंय त्या गोकाक हो एक मुर्ती करतालो कळ्ळें. ही मुर्ती करपाक म्हाका ह्या वयाचेर 3 दीस लागता आनी ह्यो मुर्ती हांव पयलीं करतालो. हाका म्हाका एक चॅलेंजींग दिली एक व्यक्ती जाणटेले पयलींचे हें करी चॅलेंज दिली की ते गोकाक ताणी करपाच्याच मुर्ती आनी खरोखर सुंदर मुर्ती जाताल्यो तेंच्यो. हे तुमचे कडेन जावचें ना रे म्हणलो. हें म्हणाल ताणेंच करपाचें. हांवें तांकां देवान 2 हात दिल्यात म्हाकाय दिल्यात तांकांय देवान बुद्धी दिल्या म्हाकाय दिल्या म्हजे कडेन कितें जावचें ना. पळोवया प्रयत्नाती परबे. तर तुका हांव सांगता हनुमंत नेवगी म्हणून मडगांवां नियरा कडेन रावपी तो जे आर्ट शिकलो आर्टिस्ट पूण ताका मुर्तीकार न्ही तो फक्त ड्रॉईंग करून तो हें करतलो. ती ताजे गणपती हाडटा गरुडा तो ताका कोणी तरी आपा म्हणून उलयला ताजी म्हजी भेट ना आपा हांव म्हणलें ही मुर्ती करता करूं तूं मुर्ती करता कर रे म्हणलो. आपल्या कडेन थंय माती आसा गोकाक तीय दिली म्हजे कडेन आनी हांव घरा कडेन गेलो आनी घरा ती काल्पनीक चित्र त्या दोळे मुखार दवरून मुर्ती केली. दुसरे दिसा व्हेली रातभर न्हिदूं ना उमेद म्हाका कित्याक जावची ना. पळयली ताणें मुर्ती तुळशीदास मुर्ती जाल्या रे म्हणालो खंय तरी म्हणालो चुकता पण आपूण तुका सांगूं शकना तूं बारीकसाणें पळय ही पळय ती पळय तेजे मुखार एक टाक टाक करून मुर्ती मोडली आमी ती तेजे मुखार केली. एक्चुअली तशीच मुर्ती केली ताका तें कॉन्फिडंट येतलें. म्हाका कोण तरी विचार तुजे कलेक गुरू ना रे बाबा म्हजे कलेक गुरू कांय ना. मातयेचें उदक म्हज्या आंगाराक धांवडावन घालताले गुरू खंय. तो सुब्राय खंवटो म्हणून आशिल्लो तो दुकान आशिल्लें तर गुरू करा आनी मागीर ताका नरसोबावाडी व्हरून हांवें गुरू केला मानला गुरू शिवाय विद्या देव. आनी ताज्या घरान ही एक मुर्ती बागेवाडी विरुपाक्ष बागेवाडी ह्या घरांतली एक मुर्ती ती ही कळ्ळें. ती वर्साक 3 मुर्ती ही बागेवाडी विरुपाक्ष बागेवाडी दिलकुशा मुखार हें आसा पळय तें आतां तो खंय रावता हांगा आमगेलें आदर्श वनिता विद्यालय ना थंय लिंगायत हें आसा थंय रावतात ती. आनी एक मुर्ती नेवगी हनुमंत नेवगी आनी एक मुर्ती ताकाच तेका नेहरा कडेन लोकोरे कुडची म्हणटात ताका मागीर ती मुर्ती करता ही पळय ही मुर्ती म्हळ्यार फक्त 3च मुर्ती करतात तुमी. 3 आनी करना फक्त हाजे ही पाठाचेर लाकडाचे पाठ हाजेर ही आनी ही माती ही कळ्ळें ही मुर्ती तो 5 दीस 7 दीस दवरतात मुर्ती आनी हें करता. तांकां ह्योच मुर्ती जाय ह्या मुर्ती तर हें कितें आसा हें तोंड जें आसा वेगळें हत्ती सारकेंच तोंड आसा पळय कळ्ळें. हें पळय हे दांत अशें दाखयता सोडयता आकार आसा बैठक अशी आसता वेगवेगळे तरेची बैठक दिता वांकडो तिकडो बसयतात ते हांवें केल्या. आनी हें आसा भितर ते 2 मुर्ती आसात ते जाय जाल्यार तुज्यान पळोवपाक जाता कळ्ळें. फक्त तुका दाखोवपाक हाडल्या ही अशी ही गोकाक मुर्ती येवन पळोवन गेल्यार सस्पेंस जातात ते सस्पेंस जाता म्हाका आनंद जाता
म्हणजे म्हजे कडेन घडोवन तो परमेश्वर घेता. हांव नका कितें म्हणटा तें. आतां ही जी मुर्ती आसा ही व्हडली ही खंय पावोवपाची? हां ही व्हडली मुर्ती आसा ती खंय पावोवपाची? ही हय हांगा हावजींग बोर्ड हांगा ते पळय आसा पळय हांगा कितें म्हणटात ते दवरले हय ते आतां बांदपाचें हें केलां पळय विसर्जन करपाक हें केलां क्रेनीन पावयता वजन जावंक ना. आतां पळय हें जातलें हें पितांबर जातलें तें कपड्याचें करतले म्हणून ताणें सांगलां आमकां अशीं जाय. हे अलंकार पळय वेगळे घातल्यात. हय हे तुका अलंकार खंयच्या गणपती दिसना. ना हय हे अलंकार तुका ह्या गणपती दिसतले आनी पळय तो गणपती. आनी एक गजाल तुमी जी माती हाडटात माती खंयच्यान हाडटात तुमी? पयलीं हांव माती गोंयचीच वापरतालो पाड्डेची. हांवें पाड्डेची माती हाडटालो पूण कितें जालां पाड्डेची माती ते पयलीं पाड्डे ते रावतात न्ही सुभाष म्हणून एका नंदकुमार म्हणून तर मातशें ते मारपी कसल्या कसली माती घालपाक लागले. मागीर ते मदीं एका वेळार बरी माती मेळटाली पूण कस गणपती मारती घट सुकतकीर तकली मारल्यार तकली फुट्टाली पूण माती हें जावची इतली घट कित्याक रेंव आशिल्ली भितर फातर आशिल्ले ते कितें आसा 1.5 मिटर भितर खोद काम करून भितरली पोटांतली माती काडपाक. पण आतां कितें जालां हांवें ती मागीर ते कोयसांव म्हणून एक क्रिस्तांवाचो तो भाटकार त्या जमनीचो शेताचो तो ते हें करपाक 3.5 रुपया कायल त्या वेळार आज 4-5 वर्सां जालीं 5-6 वर्सां जालीं कायल. तो थंय पाड्डे रावतालो. पाड्डे म्हणजे थंय आमोणे म्हणटा ते थंय तागेले स्वताची आनी तागेली सगळी फॅमिली भायर आनी तो ते हें करी. ताजे कडेन तो अकस्मात मेलो. कोण आसा थंय कोण ना. मागीर ती माती कोण काडटलो तुमकां जाय मरे माती काडय ते फाऱ्यार काडय पूण फोन मारता पुरो या कोण करता. पूण ना माती मोयची माती पळयली बिचोलीची माती वापरली थिवीची माती वापरली पळयली. आमची माती गोंयची तर पळोवपाक गेले तर गोंयची माती घट्ट ही माती घट्ट न्ही हिका आमी कातो घालतात. ही भावनगरची म्हाका कितें म्हणना आतां नांव दवरलां मॉडलिंग क्ले बॉम्बे शाडो. ही बॉम्बे शाडो न्ही ही मुंबय येता. हांवें हाडला एक ट्रक भावनगरच्यान हांवें हाडला तेन्ना खूब वर्सां 10-12 वर्सां फाटीं. पूण इतली माती हाडून दवरतलो खंय हांगा जागो नाका म्हणटकीर ती माती हाडून हांव हांगा हें करता. आनी मागीर आतां तेन्ना 18 रुपये ट्रान्सपोर्ट 18,000 रुपये ट्रान्सपोर्ट 96 रुपीज माती आतां 330 रुपये 40 किलाची माती. आतां महाराष्ट्रांत कोल्हापूरच्यान हाडून भाडें मार पडटा. आतां बांदे साकून तो स्वार म्हणून आसा पळय ताजे कडेन आतां फोन लायला म्हाका हांगा माती पडटा म्हाका कितली पटी जाय गोंयची माती वापरताली तितून कातो घालपाक पडनासलो. ना केन्नाच ना. आनी तेन्ना कितें आशिल्लें आतां तात्पर्य कितें जालां लोकांक गणपती व्हड जाय पूण ल्हव जाय. हांवें केन्ना कातो मातो घातलो ना गोंयचे मातयेन घातलोच ना कातो घातलोच ना कोणूच घालनाशिल्ले. तेन्ना उखलताले बी लोक उखलपी आशिल्ले. येदो व्हडलो गणपती एकलो माथ्यार घेतालो. आतां तें ना. आतां गणपती प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे गणपती आयल्यात लोकांक गणपती व्हड जाय पूण ल्हव जाय म्हणून आमी कातो घालपाक शिकले. म्हजे कडेन आजून आमी कातो पळय घालतात तो कातो सुद्दां बरो हे आसता स्पेशल कातो गट्टे येतात 1200 रुपया तो सुद्दां ट्रान्सपोर्टान मागतात. हांगासरले कातो बरोबर मेळना हें जाता पूण तो कातो आसा साम क्लीन मेळटा पळय हांगासर तें आसतलो कळ्ळें. देव बरो कर तुमकां. तुमची जे तुमी सद्याक म्हत्वपूर्ण जें आमकां सांगलां चित्रशाळा कशी चलता तुमची तुमी कशी सुरवात केल्ली तें आयकोना आमकां बरें दिसलें आनी देव बरो करूं तुमकां. तुमकां आयुश्यार अगदी शतायुश्य भव. तुमी येवन म्हजी दारान हे मुलाखत म्हजी घेतली कळ्ळें. ह्या गणपतीन तुमकां आरोग्य आयुश्य भरपूर आनी सुख शांती दिवची कळ्ळें. आनी अशी तुमची भरभराट जावची. ही एक कलाच न्ही ही एक कलाच. देव तुम्ही पळयतात GNH.